नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां झटपट रेसिपी आनी ती कसली तर ह्या सुक्या सुंगटाची। ही सुकी सुंगटां आसा पळय तेंची पळय बोडकी काडपाची आनी शेपडी आसता पळय टॉप कशी ती काडून ही पळय क्लीन करून हांवें दवरल्या ही पळय। आनी धुवपाची बी ना आनी आतां ही न्ही आमी भाजपाची आनी भाजपा खातीर न्ही मातशें भितर एक पाव चमचो सुमार हे पळय भितर खोबऱ्याल तेल घालपाचें आनी कोशिंबीर करपा खातीर न्ही हे पळया मीठ लागता, कांदो लागता, हिरवी मिरची लागता, एकूच घेतल्या, ओली कोथंबीर, सोय आनी एकूच सोल घेतला, कोकम। आतां आमी पयलीं कितें करुया, ही भाजुया आनी सिंपल सादी रेसिपी। पळय हांवें तवो दवरला आनी भितर न्ही सुंगटां घातल्या आनी बारीक गॅसीर बरी भाजोनी। हे पळय आतां ही जायत येता न्ही तेन्ना कितें करपाचें, मातशें खोबऱ्याल तेल घालपाचें, चड घालप ना। ही पळया आतां एक 2 मिनटां बारीक गॅसीर दवरलेली, मागीर ही पळय मोठो गॅस केलो आनी रोखडी भाजून काडली पळय। आनी आतां ही जाली भाजली, चड काळीच करप ना, नाजाल्यार मागीर ती कोडू कशी लागता। वास बरो घमघमलो। हे पळया आतां हो गॅस बंद करुया। ही आतां सुंगटां भाजल्या पळय ती आतां हांव कितें करतलें, हे पळय एके देगेन दवरली आनी हो म्हाज्या कडेन गुणो आसा पळय तर तितूनच धरता ती आनी पळय मातशी मिक्सरार घातल्यार ती सगळी धी जातली। हे पळय मातशी ही जातली। हे पळय आतां पॅन दवरला आनी भितर एक धाकटो चमचो न्ही तेल घातला, मातशें पळय आनी आतां भितर कितें करुया, कांदो घातलो न्ही सोमतेच भितर हिरवी मिरची घालुया आनी एकूच मिनीट नाजाल्यार 2 मिनटां मातशें हें करपाचें। कित्याक जाणा म्हणजे तो कांद्याचो हें आसता पळय तोंड हें आमी हरशीं कांदो तळनूच खाता, पूण एक कोशिंबीर न्ही किसमुरेक हांव हे पळय मातसो हें करतलें म्हणजे तेजी ती हिरवळसाण आसा पळय ती वचपा खातीर। हे जालो आतां। आनी कोणाक कांदो चड मोव जाय जर मातसो आनीक केल्यार जाता। हे पळया आनी आतां गॅस बंद करुया आनी कितें करुया भितर न्ही सोय, ओली कोथंबीर आनी सोलां घालुया। आनी भितर न्ही सोमती दी पळय आतां म्हणजे जेवता आसतनाच करपाची, पयलींच करून दवरूंक जायना म्हणजे सुंगटां बी बरी ही जाता, मेळटा मातशी भुरग्यांक कुरकुरीत कशी बी न्ही। आनी हितून इल्लेशें आतां मीठ घालुया आनी धवळी की जाली रेडी टू सर्व सुक्या सुंगटाची सादी सोप्पी किसमूर। जेवणा बरोबर तोंडाक लावपाक बेस्ट सारकी। आनी हिच्याच बरोबर न्ही कांदो घेतला इल्लो तोरनो कांदो हो फ्राय करूंक ना, ओली कोथंबीर, लाल तिखट हे पळय आनी ही आसा सोय इल्लीशी घेतल्या, इल्लीशीच करून तुमकां दाखयता अशी करतात म्हणून। आनी मीठ घालुया भितर चवी प्रमाणे आनी सुकी सुंगटां आमी हे केल्या पळय ती घालपाची आनी मिक्स करपाची आनी ही कोशिंबीर रेडी जाली।
म्हणजे हिरवी मिरची घालूनय अशी जाता. आणि पळय ही जाली रेडी टू सर्व. 2 तरेची किसमूर सुक्या सुंगटाची. हे पळया आता तुमकां रेडी टू सर्व केल्या सुंगटाची सुक्या किसमूर. किसमूरय म्हणटा थोडो लोक कोशिंबीर म्हणटा. तेन्ना ही आसा पळय ती हांवें ग्रीन चिली घालून केल्या आनी कांदो मातसो फ्राय केला 1 मिनटाक सुमार 2 मिनटां. आनी हे आसा पळय ती किसमूरूच म्हटल्यार ही न्हू कांदो तोडणो घातला आनी हितून तांबडो मसालो घातला म्हणजे रेड चिली पावडर घातला हातूंत. आनी सुकी सुंगटां बीन घातल्या भितर. दोनूय आसा पळय ती कोशिंबिरी आसा पळय ह्यो किसमूर ती बेस्ट लागता रुचीक आनी गोंयकारांची सारकी फेवरेट. म्हणजे चवीन सारके जेवपाचे तोंडाक लावन बीन. आनी अशी किसमूर आसा पळय ती तुमी करून खाया तुमच्या घरा मुद्दामूच. आनी त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब मातशें यादीन करा आनी कॉमेंट्स करा. आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही टायम काडून, ताका लागून हांव तुमकां सांगता मना पासून देव बरें करूं.